आता तुम्ही काल ऍप्लिकेशन दिला तुम्ही काम पंचायतीने स्टॉप ऑर्डर आता तुम्ही आता एक प्रेझेंट तुम्ही किती करू आम्ही महाप्रसाद भूमिपूजन काय ना देवळाच्या विषयी कन्स्ट्रक्शनाविषयी कायच करणार कन्स्ट्रक्शनाचे काय करणार दुसऱ्या पार्टीचे कोण आहा ऑपोजिट हो या दोन जण या कोण आहा तुमच्या कोण आहा तुमच्या या तुमचे किती आहात ते सांगा या दोन जण कोण या दोन जण नाही तू बोल काल आम्ही तुमचं ऍप्लिकेशन दिले आम्ही क्लिअर केले की काम बिन काय आम्ही प्रोटेक्शन कोऑपरेशन तुमच्यामुळे सांगलं की इश्यू सांगलाय ना किती त्यांना हांवेनूय तुमकां सांगलें की तुम्ही पंचायतीन परमिशन घ्या आणि तुम्ही कितें तें करा तुमकां समजा सांगलें की आम्ही परमिशन लेटराकूच वाट पळयता आमी आमचें काम काय सायमल्टेनियसली तू गेलो काय तुका हांवें फोन केलो की 15 मिनटान पंचायतीचे लेटर येयले स्टॉप ऑर्डर नोटीस येयली तुका इन्फॉर्म केलें सो तू आतां म्हणटा कांय करना तुमचें कितें म्हणणें आसा सेकंड ग्रुपाचें आनी दोग जाण कोणी फुडें यो आमी हांगासर जे बरोवन दिलां एप्लिकेशन रिटर्न कितें आसा लिगल प्रोसेस जे आमकां खटकता जे आमकां प्रॉब्लेम करता हांगा येवपाक आनी कितें आमचो स्टेट आसा तो स्टेटमेंट आमी तेचेर घातलेलो आसा कित्याक लागून हांगा प्रॉब्लेम आनी डिस्प्यूट जाला तो ते बरोवन दिल्ले आसा आनी तेचे उपरांत इनलिगल एक्टिविटी म्हणून पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर दिल्ली आसा हांगा कसलीच एक्टिविटी करची न्हू लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जावंक जायना आनी ते फॉलो करचे ही आमची इच्छा आसा आनी ते ऑर्डरी प्रमाणे ते फॉलो करचे तुमच्या आतां देवस्थानाचो जो कितें इश्यू आसा पळय तो रिजॉल्व करपाक मामलेदाराक हांवें हांगा आपयला डीएमाक कॉन्टॅक्ट केला तेणी मामलेदार धाडटा म्हटलं हांव तुमचे कडेन इतली रिक्वेस्ट करता फक्त लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन करूं नाका कितें आसा हांवूय आसा हांगा SDM मामलेदारूय येता कितें आसा तो इश्यू रिजॉल्व करा आतां तुमी येयला पळय साहेब आमचें इतलेंच आमकां हांगा झगडी करपाचें ना जे कितें आतां पळय तेंच्यांनी उलयला तो एक तो उलयला पळय प्रदीपान तो एक्चुली सारको उलयला कोणाक हांगासर कितें काडूंक नासलें कितेंच करूंक नासलें हांगासर कितें जाल्लें थोड्यांचो इगो हट जावन तेन्ना ते पयलींचे कितें तें जाल्लें पळय तें हांव कांय उलयना पूण जे आतां आमचे प्रताप भेंडाकर आहा पळय तांकां सारकें खबर आहा की हांगासर कशें कितें घडटालें कितें जालें पयलीं कितें आसलें आतां कितें जालें आनी हे 20 वर्सां कितें जालें हांव शॉर्टकट उलयता साहेब शॉर्टकट उलयता जनरेशन खूब डिफरन्स आसा हांव शॉर्टकट उलयता शॉर्टकट तेणी ना म्हणून सांगपाचें जो म्हाजो बापूय आहा पळय वासुदेव तेणी हांगासर खेकाच वावरोंक ना कित्याकच ना आनी जे परत हांगासर इकोड हाडपाक कशें कितें जालां पळय आमी करूंक ना जाल्यार करूंक ना सांगपाचें तेणी आपल्या तोंडाक म्हाजें आनी कांय ना तेणी डायरेक्ट सांगपाचें बाबा तूं आनी तो तेजो साथीदार रावता पळय तेणी सांगपाचें हांवें वासुदेव कृष्ण वावराकच नासलें कित्याक आनी कित्याक टायमार उलोवन उपकारना हांव फ्रीली म्हणजे अशें म्हाका झगडी करपाचें ना आनी कितें ना आतां मिटींग ह्या भावालाचो सबंद गवण आमी म्हणून सबंद बेतो घातलो सगळो कंप्लीट आनी जो कोणाक काम गवण्याक येयना तेणी मनाय काम करपाचा हा अशी सुद्दां सगळं हें आमी करून हे शिव सुद्दां आज नागेश भोजी आसलो नागेश पुढो आसलोले शिव सुद्दां हे सगळे कंप्लीट तेणी केले म्हणजे आमकां आतां अधिकार काय ना हे देवाचो भेणी असली बोलली हिरण हिरण असले हो ते हनान आणि भर दिले आहे बरोबर तू त्याचे उदाहरण आसा जिते उदाहरण आसा जेणी काम केला आम्ही थंयसर काम केलें हिरण असली सही हेंची आमचे अशें कांय ना की हे देवूळ मोडपाचें ना जाल्यार बांदपाचें ना आमचे इतलेच डिमांड आहा की जे कितें करता आतां जे फोटो काडला ते आमकां न सांगता काडले तेका लागून आमचो खंय तरी आज इगो हर्ट जाल्लो आसा म्हणून आमी हे फुडें सांगता की आमी तुमकां तशें कांय म्हणिना जे जातले ते जोग चारी जातले जी कमिटी फॉर्म करया तेतून झगडी जावची ना काय जावची ना आनी जे इश्यू आहा पळय ते सरोरीत फुडें वयतले सगळ्यांक काय हांगासर कितें कोणाक नाका अशें देवळाची आमी काय कोणाची हें करूंक येवंक ना जाता जाल्यार सगळें बरें जावन न्हू कडेन मागता की जे हांगासर कोण आपले एक भाटकार म्हणून सांगता पळय आनी तो आपल्या देवळात हो देवळात प्रत्येक आपल्याचो हक्क आसा म्हणून सांगता पळय ते ताचें चुकीचें आसा फक्त इतलें मागता की सगळ्या 4 लोक जे आमचे आसले सगळ्यांक मेळून हे देवळान हक्क दिवचो आनी एक कमिटी फॉर्म करची जी कमिटीन सगळे मेंबर आसचे आनी सगळ्यांक
इक्वल रायट दिवचो प्रत्येक गोष्टीक इवन एनीथिंग येता जाल्यार इवन भूमिपूजन आसा तेतून लॉटरी घालून सगळ्यांक कोण पडटा ताका दिवची भूमिपूजा किंवा कितें कसलें कार्य आसा तें सगळें व्यवस्थीत एक कमिटी फॉर्म करून सगळ्या आख्ख्या गांवांतल्या लोकांक घेवन ही कमिटी फॉर्म करची आणि सगळे व्यवस्थित देवस्थानाचे कार्य फुडें व्हरचें ही इतली मागणी आसा आणि हे जर जमना तेजे कडेन जाल्यार तेजे कडेन आनी आमकां उपाय ना आमी प्रशासना कडेन फुडें वयतले आणि जर आयज इतकी परिस्थिती येयली की आमकां हांगा जमचें पडलें कारण कितें कारण तो प्रशासनाचेर मिडिया प्रशासन किंवा डिपार्टमेंटाचेर सुद्दां आगेगिरी करिना इतली स्टेट ऑर्डर हाडून सुद्दां तेणी फुडलें काम सुरू केलें दॅट इज टोटली रॉंग आनी चुकीचें आसा सो हांव मागता तेजे कडेन आमचे कडेन तेजे कडेन खंय वायटपण ना आनी वायटपण करपाचें ना आतां इतलेंच मागणें आसा की आमच्या देवळाची एक कमिटी फॉर्म करून सगळ्यांक इक्वल रायट दिवन सगळें व्यवस्थीत व्हरचें पहिल्यांदा अशें आसलें की जेन्ना कितेंय घडलें तर देवाक उलो मारताले तो मदन कॉलेजच्या घरान मारताले तेन्ना सगळ्यांक सांगून ताका हाक मारताले ते हाक मारल्याच्या नंतर तो राजी जाल्याच्या नंतर तो विचार जालो आठय आपले भागेले आसात काय म्हणून तो खंय म्हणटालो हय म्हटल्याच्या नंतर तो हो नवो खंयचो काय विचारली तेक तर आमी ल्हान भुरगे तेक तर आमकां तेजो समज नासलो पण आतां तेजो समज येता हो नवो खंयचो तो हे जे 4 घरवडी आसले अळंकार कोले बोज्जी आणि कुडव हे सडन म्हणजे हे देवस्थान चलयताले आणि मेन रायड आसलो तो अळंकारांक आसलो आणि कोल्यांक आसलो कोल्यांसून मदन कोल्याक आसलो आणि अळंकारान वासू अळंकाराक आसलो आणि तेचो बापूय कृष्णा अळंकार तोच ते चलयताले आता म्हाजो बापूय वासू अळंकार ना म्हणटकशनी आयज म्हाका ती स्टॅप घेवची पडली की हे देवस्थानाचो हांव मेन हे कार्य करतो आणि म्हाका हट करून हेंच्यानी सगळे केल्लेले आहा आणि हेचे पयलीं सुद्दां आमचे हे अळंकार किंवा कोले हे दोनच कार्य करताले की खंय तरी घराणे घालपाचे आसले जाल्यार बाबा म्हाजो घालतालो किंवा मदन कोलो हो घालतालो किंवा तेचो बापूय घालतालो आणि हे दोगांच्या हेचेरच हे सगळे देवस्थान चलताले मागीर हट करून जेन्ना कितें प्रॉब्लम जाता जेन्ना चौगान हे जाले तेन्ना ते मागीर डिस्प्यूट जावन आमकां खंय तरी भायर काडले आणि हे कार्य हेंच्यांनी मागीर बागीर जे 4 जाण आहात परत कोले अळंकार भोज्जी हेंच्यांनी परत आमकां सायडीक करून तेंच्यांनी कार्य परत स्टार्ट केली हांगासर जमपाचे मेन कारण म्हणजे हे आमचे राष्ट्रोळी देवस्थान जे आमच्या पूर्वजांनी हांगासर आपलो हातभार लावन आमची झाडां पेडां कट करून तेचे बांदकाम केल्ले ताका भरपूरशे जाणटे जे आहात अजून तेंच्यांनी हे खांब्यांक जावं देवळां प्रत्येक गोष्टीक हातभार लायला आपल्या कश्टांसून कितें ना कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन केला आणि हे 1988 फॉर्म केले आणि आमी थंयसर बऱ्यापैकी सगळे जाण मेळून थंयसर सगळी एक्टिविटी जी फंक्शनां आसा ती करताले आणि तेतून भोज्जी कुडव हळणकार कोले हे 4 घरवडी आसले आणि तेतून करून ते सोनार म्हणून ते घर आसले आणि ते सगळ्यांक इक्वल रायट आसलो 88 हे खबरी स्टार्ट जाल्ले जेन्ना हे आमच्या भितरल्या जाणट्यांनी ताका हातभार लावन एक आकार घेतलो आणि त्या देवळान आमच्या एक गांवच्या वाड्या वयलो ह्या बारीकशा 10-15 घरां भितर एक देवळी स्थापन केली आणि स्थापन करतना एक बऱ्या भावकेन चलताले ते एकामेकाच्या विचारान पण ते विषय कितें जालो तर 15 वर्सां आमी एकी कडेन रावन ते सगळे चलयले 15 वर्सां उपरांत जेन्ना थंयसर डिस्प्यूट जावपाक लागले एक मनीस आपल्या स्वार्थाक लागून ज्याच्या नांवान आमी कंप्लेंट केल्या प्रताप भेंडाळकर आणि तेचो चेडो हेंच्यांनी येवन अक्षरशः आमचे कडेन दादागिरी केल्ली आसा जेन्ना हांगासर डिस्प्यूट जावपाक लागले 1-2 मनशांक घेवन डिसिजनां जावपाक लागली तेन्ना आमी डिमांड केलो हांगा एक कमिटी फॉर्म करया आणि त्या कमिटी मार्फत ते देवूळ चलोवया म्हणून सगळ्यांक एक समान रायट आसतलो म्हणून जाल्यार आमकां थंयसर डावलण्यात येले आणि ताका मेन कारण म्हणटा तो हेच्या नांवान कंप्लेंट केल्या आणि आयज हो सगळ्यांक आमकां वेटीस धरल्या सगळ्यांक हुकूमशाही केल्ली आसा आणि दादागिरी आमचे कसलेच हांगा चलोवंक दिना तूं जेन्ना आमी कमिटीचो डिमांड केलो तेन्ना कमिटीच्या डिमांडाचो हे कसोच तेणें एक्सेप्ट करूंक ना आणि 2 ग्रुप केले 2 ग्रुप करतकच आमकां आमची झगडी जाता अशी दिसूंक लागली हांगासर कितेंच जातलो हे पवित्र देवळान म्हणून आमी पयस रावले पण आमी कसलोच आमचो रायट सोडूंक ना ह्या देवळान आमकां तितलोच रायट आसा जितलो हेंकां आसा हांगा कोण म्हादन ना कोणूच ना हांगासर आणि जेन्ना 2005 ओनरशिपाचो प्रॉब्लम येयलो वज्रेन फूल ओनरशीप प्रॉब्लम आसा ते सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना ओनर जालो तेन्ना अक्षरशः तेणें आमकां देवळांसून बसलेले भायर चला म्हणून सांगले म्हणून आमी झगडी जातली म्हणून भायर गेले आणि थंयच्यान 20 वर्सां आमी थंयसर भायोवंक शकले ना येताले आमी पूण सगळीं आमची धार्मीक कार्य आसा ती करताले पूण जो साप्ताहीक बेरेस्तार जातलो तेचे कडल्यान आमी पयस रावले कित्याक थंय किलेस जातालो येयले आणि कमिटीचो डिमांड केल्लो जाल्यार कमिटी ती जावंक ना म्हणून आमी आमची जी वार्षिक सातेरीची पालखी येता ताका सगळे आमचे भयणी कोण आत्या कोण सुवासिनी आसात ते ओटी भरपाक हांगा येतातूच वर्सान एकदां तर आसातूच आणि आमी रेग्युलर जे आमची एक्टिविटी आसा कसली कार्य आसा
लग्न कार्य असो जावं आनी कितें असो आमी येतात हांगा पयलीं पांयां पडटात देवा आनी सगळे आमचे एक्टिविटी चालू दवरलेले. पूण आयज हांगासर हो विशय जावपाक कारण म्हणजे आमकां विश्वासान न घेता ह्या देवळाची बांदकामाची तयारी चल्लेली आसा. म्हणून जो लिगल प्रोसेस आसा तो आमी फॉलो केल्लो आसा. वचात ते कंप्लेनी दिल्ले आसा आनी आमच्या रायटाक आमी मागणी केल्ली आसा. आमकां जस्टीस जाय. ही हुकुमशाही आमी सोडचे ना. देवाक जर फूल घालूंक मेळना आणि ते भाटकाराक इचरून घालचे पडटा जाल्यार ह्या प्रशासनान आमकां उत्तर दिवचे. ही हायर ऑथॉरिटी कोण आसा हेका तेणी हेचेर एक्शन घेवपाक जाय. सीएमान हेचेर लक्ष घालपाक जाय. कित्याक ही हुकुमशाही चल्ल्या एक 15 गोरगरीब ही जी जनता बहुजन समाजाची तेचेर हो अन्याय जाल्लो आसा आनी हो सहन जावचो ना आमकां हेचे फुडें. आनी देवूळ जर बांदतले नवीन जाल्यार तेका आमकां सहमतीन घेतल्या शिवाय कसलोच निर्णय दिवचो न्हू. आणि तेका आमी सगळे तीच आशा करून आसा प्रशासना कडेन जावं मामलेदारा कडेन कलेक्टरा कडेन आणि जे खाते हेका जबाबदार आहा तेचे कडेन मागता की तेणी आमकां न्याय दिवचो. आयज पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर दिल्ली आसा. कसलीच एक्टिविटी करची न्हू तरी फोर्सफुली हांगा एक्टिविटी चालू आसात. हे पळोवंक शकता तुमी. हे राष्ट्रवादी देवस्थानाचो कॅम्पस हो, हे पब्लीक प्रॉपर्टी हो हॉल हेका आमी काम केल्लें आसा. प्रत्येकान कायली सिमेंट उखलून थंयसर आपले कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लें आसा. पब्लीक प्रॉपर्टी ही कोणाची ओन जावं शकना. इतले करून आयज आमकां आमचेर इनजस्टीस करता. आमकां खंय येवंक दिना, आमकां घेवचो ना. हे कितें? आमी खंय वचप? आमच्या फुडल्या भुरग्यांचें कितें? तेंच्यांनी खंय वचप? आयज आमी मागता न्याय देवते कडेन. देवा फाटल्यान खंय तरी न्याय दिवपी थंय बसयतल्या. तेंच्यांनी आमकां न्याय दिवचो आनी बेगींतल्या बेगीन हेचेर तोडगो काडपाचो. आमी खंयच म्हणना देवूळ बंद करचें, पूण देवूळ जातलें सगळ्यांक घेवन जातलें आनी सगळ्यांक थंय इक्वल रायट आसतलो.